देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जोआवाचो 13 वूण 1-15. पास्काची पुर्वी आदी जेजू ह्या संवसारांतलो पांय सोडून बापा शिंबेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदां मोग केलो, पूण आतां सुपुर्णायेन ताचो मोग करून दाखयलो. ताचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घालें. बापान सगलें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवातावन आयला आनी देवा शिंवेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तोशाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमा पेद्रू सोशी गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका प्रतिपाल केलो, हांव करतां तें तुका आतां सोजमो ना, पूण मागीर सोजमतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमा पेद्रून प्रतिपाल केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हून बोगोड म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगले नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगले तुमी नितळ नात. ताचे पांय धुवन जातूच आपलीं वस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमी सोजमल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात, आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. देवाचें उतर. देवाचो उपकार. नियाळ. दर वर्सा इस्रायल पर्जा पास्कांची परब समोर रमताली. ही परब उगडासाची परब. देवान तांकां गुलामपणांतली सुटका दिल्ली हाचो उगडास ती कोत्ताली. पास्कांची परब कशी करची हाची शिकवण बारीकसाणेन सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक दिल्ली. हें जेवण करूंक एक मेंढरो जाय आसलो. हो मेंढरो कसलो जावचो तेंय थारायलोलें. इस्रायल पर्जा ह्या मेंढऱ्याक कातरून देवाक दिनवासनेचें बलिदान भेटयतालीं. एक दीस जुआंव बाप्तिसान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. शिसां सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून शिसांक म्हटलें, भाग घेवन पावलून ह्या जेवणाचो पर्जेक उगडास करून सांगता. तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतलें पियेतात तितलेय पावटी. सोमी ये पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. दर दिसा दिनवासनेची भेट आमी भेटयतात आनी आमी ह्या बलिदानांत वांटो घेतात तितलेय पावटी आमी जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. ही उतरां आयकूंक आमकां फावो न्हय, तरूय जेजूच्या पवित्र आनी सोडवणेच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जाता. काळजांत आमच्या जेजू येता.
कितली आमी सुभागी. हे उद्गार गावन भावार्थाचे नोदरेन जेजूक आमच्या काळजान घेवंक सदांच तयार रावया. आमेन.